खूप लोकांची पेंडिंग उरता पेंडिंग ताणें एका बरोबर 200-300 फायली सायन केल्या पेंडिंग आशिल्ल्यो ताणें म्हणजे म्हज्या कोतान ताणें म्हाका सांगलां पळय की आपण एका दिसा रावन सगळे फायली कितें आशिल्ल्यो त्यो पेंडिंग क्लियर केला 198 190 तो फायली तश्यो पेंडिंग दवरना म्हणजे दवरपाची ताका हें ना ताणें पयलीं कामूय केलां आतां सद्या गोवोरमेंटाचें कशें आसा की ऑफिसर्स पळय आसा ते रिशफलिंग जेन्ना जातलें तेन्ना गोवोरमेंट घालतलो कोणाक सद्या टेम्पररी केल्लें न्हय एडिशनल चार्ज हांव त्याच मताचो एडिशनल चार्ज फूल फ्लॅक्स ह्यो आसपाकूच जाय प्रत्येक म्युनिसिपालिटी पूण केन्ना केन्ना ते एडजस्ट करपाक तांकां करचें पडटा न्ही खंय तरी आनी मागीर ते आतां परत सगळें रिशफल जातलें तेन्ना करतले कोणाक जाल्यार घालतले 2 वार्ड 12 आनी 13 अशें म्हणून हें PWDचें काम ते 12चे आमी थंयच्यान केलां म्हणजे सांबारालें घर आशिल्लें पळय थंयच्यान मुखार आमी बिजिनकार गॅरेजी कडल्यान फूल ड्रेन सकयल पर्यंत घेतलें आनी तागेल्या घरा कडेन आमचो मंगेश बोरकाराच्या घरा कडेन तें केलां हातूंत हें आतां थंयच्यान स्टार्ट जातलें तें सारकें सकयल वचून विठ्ठल मंदिरा कडल्यान डायरेक्ट सकयल वतलें सकयल गणपती बी पुजता पळय थंय पर्यंत फूल ड्रेनेजाचे फक्त पूण कॉस्ट कितलो तेंगेलो चड म्हज्या कोतान 20 ते 25 लाख असो त्या रेंजान कितें जाता MLA LED फंडाच्या अंडर थोडी कामां आमी काडिल्लीं तातूंतलें एक काम आमी 2 वार्ड क्लब करून आमी टेंडरां काडिल्लीं 12 आनी 13 14 आनी 15 बहुधा ह्या आठवड्याक आमी नाल्ल फुट्टले तेंय सँक्शन जालां ती सगळी स्टेशन रोडावेली ड्रेन पळया लेफ्टाक म्हणजे कामत मिलना कडल्यान स्टार्ट जावन सारकी सकयल सांद्रीत हॉटेल बी करून ती फूल ड्रेन नवी करता ती सगळी पेड्ड्यार जाली